प्रोत्साहन दितले आणि आम्ही दीत आसा। 2 वर्सां पयलीं आमची स्कीम काडली त्या शाळांत बिल्डिंग ग्रँट दिवपाची 10 लाखाची। एका विद्यार्थ्या कडल्यान 400 रुपया दिवप आणि मॅनेजमेंटान ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर भितरल्या फॅसिलिटीज खातीर एज्युकेशनल फॅसिलिटीज इम्प्रूव करपा खातीर वापरचे ह्या दृश्टीन केल्या। ही योजना आसा आणि त्यामुळे बॅकट्रॅक जावपाचो प्रश्न येना। भारतीय जनता पक्षान एकदा म्हटले की ते केला। आमच्या सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी प्रमुख नेते मंडळींनी आणि गोंयभरातल्या कार्यकर्त्यांनी निर्धास्त रावचे। सरकारची भूमिका जी प्राथमिक शाळेतल्या माध्यम प्रकरणाचेर आसा ती कायम आसा, तितून कांय बदल जाल्लो ना। इंग्रजी प्राथमिक शाळांत ग्रँट दिल्या ते आमकां हलोवपाचें ना। आमकां हांगा सगळ्यांक बरोबर घेवन बसूंक जाय। भारतीय जनता पक्षान मे म्हयन्यात घरचेर अभियान करपाचें केलां गोंयभर। तेका लागून प्रत्येक मतदारसंघाचे 40 मतदारसंघाच्यो बैठकी साधारण 20% नंतर सगळ्याक सुरू जातल्यो आणि त्यो 5 मे पर्यंत आमी सगळ्यो बैठकी सोंपयतले। सगळी माहिती जे सरकारान काम केली कामां गेल्या 4 वर्सां भितर आणि उरलेली कामां जी आसा 1 वर्सा भितर जी जाहीरनाम्यान आमी दिल्ली ती पूर्ण करपाचो तेंच्यांनी आमकां सगळे कार्यकर्त्यांक आदेश दिल्लो आसा। आणि येणाऱ्या सत्राची तयारी करपा खातीर सगळे कार्यकर्ते आमी म्हणटाले 26 मतदारसंघान आमी आमदार आमचे हे फावटी हाडटले आणि त्या हितूंतल्यान सगळी प्रेरणा घेवन कार्यकर्ते मतदारसंघांनी परत एकदा जमा कामां लागतले। सरकारच्यो योजना आणि योजना आसा त्यो लोकां पर्यंत आमी पावपाचो प्रयत्न करतले। माध्यम विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान आता तुम्ही आसतनाच निवेदन केल्लें आणि तुम्ही म्हणटा तशें संघाच्या भितर आणि भारतीय जनता पक्षा भितर कांयच दुरावो निर्माण जाल्लो ना। सुरक्षा मंच निश्चित करता आणि जो कितें प्रश्न आसा तो आमी आमचे भितर आमी बसून सुटावे करतले आनी पयस करतले। कोणाक दिवना आज तो प्रश्नच येवना। आज प्रश्न येवना। आमी आमच्या त्या दीस सांगला की आमदारांक आनी मंत्र्यांक सांगतले म्हणून की त्या मिटिंगेक वचपाचें ना आमी सांगलेलें प्रत्येक